आमचे सबस्क्रायबर मेळ्ळे आमकां शिवोले येयलेले आमी पळयात ते आमचे व्हिडिओज पळयतात आणि लोकेशन पण न्हू लोकेशन म्हणटा पळय तो अमेझींग आसा आयज जावन आसा शुक्रार आमी येयल्ली बाजाराक म्हणून पळयता जाल्यार हांगासरली गर्दी पण आमचें पोट भरले आतां आमकां बाजार करपाक नाका गजब बेइज्जती पळयात पळयल्यात पळयात कसले ट्रॅफिक ते पळय गाडयो चिड्डोन थंडी जाल्यार करता मरे तूं डॉक्टर शेकान थंडी जायना पयल्यान थंडी जाता ना तेन्ना आयस खावपाक जाय मागीर थंडी एकदाच जाता आनी एकदाच भायर सरता सिग्नल पडले अरे सवकाश रे पापा की पोरी हा फुडें गायज आमी न्हू आतां म्हापसा म्हणून गेल्ली बाजाराक पण आमकां यादूच ना फ्रायडे म्हणून फ्रायडेची चिकट गर्दी आसता न्हू आनी गर्दी पळोवनूच आमचें पोट भरलें आनी आतां आमी चिंतला मातशी शिवोले वचोन येवपाचें म्हणून न्हू रे हांवे आनी कालवा बिलवा गावता जाल्यार घेवन येवया कळ्ळें मरे चड करून गावपाक जाय न्हू ओके चल या आमी फुडें हय असो कसो बसला रे तो अजीब कहो बसला न्हू केसोळी द्यायला आसतली पळयात सो गायज पळय आमी आतां शिवोले पावली स्वामीचे देवूळ फ्रूट सॅलेड बेस्ट येयले रे खूप दीस जाले भायर सरपूच नासलो रे काम आमचे सबस्क्रायबर मेळ्ळे आमकां शिवोले येयलेले आमी म्हणटा आपूण वयतालो रावलो आनी येयलो कितें नांव तुजें शाण्या शुभम हांगाच रावता शिवोले आयजूच पळयतालो जेवता आसतना हवी ती पोती खाता पोती खाता मरे ती खाल्लीच तर खाल्ली पोती ड्रोन हाडूंक जाय आसलो आमी न्हू आमी एक्चुली मरे ड्रोन घेवनूच भोंवपाक जाय पळय बरें आसा हांगासर सुशेगाद सोडूंक गावतलो आसलो हय मजा येतली आसली जाय तेन्ना आमी ड्रोनूच हाडिना नाका तेन्ना आमचे कडेन ड्रोन आसता न्हू हवी आतां पळोवया आमचो फ्रूट सॅलेड केन्ना येता तो हांगाच बसया सो गायज आयज आमी येयल्या शिवोले आमी म्हटलें कितले दीस जाले न्हू भायर सरोंक ना आनी कितले दीस जाले भायर सरोंक ना हांवें म्हटलें चल भायर सरया कितें तरी खावन येवया सो आमी आतां आसा शिवोले आनी हांगासरलो व्यू पळय काय बरो आमी मिस्टेक कितें केली सांग आमी ड्रोन हाडपाक विसरली ड्रोन हाडलेलो न्हू जाल्यार उजो आसलो उजो सारको हांगार सोडलो ड्रोन गेलो आपलो सुशेगाद सारकें मज्जा येतली आसली ड्रोन सोडपाक ड्रोन हाडूंक ना न्हू फ्रूट सॅलेड ऑर्डर केला हेका आयस्क्रीम जाय म्हाका आयस्क्रीम आवडना वयता आसतना कालवा पळोवया मरे वयता आसतना मागीर आमी थंय पळोवया खंय ते पार्श्या बीन त्या वाटेन मेळटा जाल्यार कालवा म्हाका कालवा खूब लायक आनी गायज कोणी तरी एकल्यान कमेंट मारला तुका RX 100 जाय काय म्हणून हांवें ताका कमेंट केला प्लीज म्हाका इंस्टाग्रामाचेर अविनेश बिग बॉय टॉयज मेसेज करा म्हाका डिटेल्स दिया हांव सारको सोदता RX 100 RX 135 ओके म्हाकाय जाय
आणि माझ्या भावाक एलिस्टराकूय जाय. सो प्लीज DM करा गायज. आमकां जेन्युइन गाडी जाय गोवा पासिंग. MH बीन नाका आणि पेपर नासलेली बाबा बिलकुल नाका. आमी इनलिगल एक्टिविटीजान कशेंच इनवॉल्वमेंट धरिना. सो प्लीज सोदा आमकां. हांव नासतना हे पतंग बितंग उडोवंक वयता. हे पळय हे झाडांनी मागीर हे पळय हे हल्ले जाता भानगड्यो मागीर. हे पळय कित्याक करूंक जाय नाकाल्ले. म्हाका मजा येता बी. सॅटिस्फिकेशन गावता. साटास काटास्कॅन पतंग उडोवन साटास काटास्कॅन म्हणजे साटास काटास्कॅन ये है साटास काटास्कॅन म्हणजे आमच्या अजून येना आईस्क्रीमा. आनी हांगासर पळय काय बरी बोट दवरल्या. पात्रांव बोट घालया रे उदकान चलया भोंवपाक. आनी थंयसर पळय कसली तरी बोट आहा पळय पावरफूल सारकी. हांगा दाखयता तुमकां पळय आसतात सारखे. आनी हांगासर न्हू कायाकींग करतात. हांगासर थंयसर खंय तरी न्हू कायाकींग शिकयता. थंयसर हांगा 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 खंय तरी ह्या वाटेन खंय तरी कायाकींग करपाक मेळटा. आत्तां पळयतालो हांव बोटी हांगाल्यान वयतात. सो गायज आमची पळय फ्रूट सॅलड येयल्लेले आसा. सॅलड आनी हाका फ्रूट सॅलड विथ आयस्क्रीम. केदो रे उजो मनशाक उजे पळय केदो व्हडलो न्हू. व्हिडिओ काड बरो. सो गायज फूल पावर पळय फ्रूट सॅलड इल्लेले आसा. हांवें बेश्टे घेतला. म्हाका थंडी जाल्या. म्हाका आयस्क्रीम चलना आनी तेका पळय आयस्क्रीम. आनी कितले पळय रे क्वॉन्टिटी. कितली क्वॉन्टिटी आहा पळय उजो सारको पळयात. आनी लोकेशन पळोवन न्हू लोकेशन म्हणटा पळय तो अमेझींग आहा सारको. चल आतां हांव चालू करता. भितर स्ट्रॉबेरीज बीन आहा पळय. फटाफट गिटा मागीर चल्ली आमी कालवा सोदपाक. म्हाका कालवा सोदया न्हू. सो गायज हे पळय हांव तुमकां सांगी न्हू कायाकींग करूंक मेळटा म्हणून हांगा. हे पळय शेवले कायाकींग करूंक मेळटा. ही पळय 2 कपलां वयतात पळय. जायना गो काबार जायना गो. व्हडलें सांगी मुगो दादागिरी करी मुगो. आपूण हे करपी ते करपी पळय. काय फ्रूट सॅलड बी आमच्या खान जाल्लेले आसा. आनी आतां आमी येयल्या फीश मार्केटान हांगा शिवोले कालवा गावता जाल्यार पळोवपाक. आसची ना न्हू. ना फुडें पळय अति पळय. लेफो बरें घे. सो गायज आमकां हांगासर फायनली कालवा गावली न्हू. हांवें आमचे व्हिडिओज पळयता. कशें आसता आमचे व्हिडिओज बरें आसता. मगन आज हम लोग बनाएंगे मेरे वीडियो. कौन सा गर्मी नहीं. हे पळय लेफ्यो हाडलेल्यो आनी कालवांची कितें केला कडी. कितें केला गो कडी. कडी 10 गो मगो तूं व्हडलो. ओय चालू आहा बरें रोड पळय. कितें जाला. तूं चक्की वळखता चक्की. वळखता. सो गायज आयचो आमचो व्हिडिओ कसो आसलो. आय होप तुमकां आयचो आमचो व्हिडिओ आवडला आसतलो. आयज न्हू आमी खूब दिसांनी भायर भोंवपाक गेल्लेली. कितलेच दीस जाले आमी खंयसरूच वचोंक नासली. आनी आयज आमकां भायर सरोन खूब बरें दिसलें. आनी न्हू आयज आमी थंयसर कितें पळयल्लें सांग कायाकींग करता ते. आनी आमी चिंतला की परत बाबा थंयसर वचोंक जाय म्हणून. हांव अवीक सांगतालें म्हाका थंय व्हर म्हणून. पूण अवीक आनी म्हाका दोगांयकूय थंडी जाल्या न्हू. त्या खातीर न्हू आमी थंय कायाकींग करपाक वचोंक ना. आतां पळोवया केन्ना वयतली ती. पूण चड करून वयतली आमी थंय. थंय ना जाल्यार आनीक खंय सावथ गोवाक आहा थंय बरें आहा. थंय ट्रान्सपरंट नदीक थंयसर वचोंक जाय म्हाका. आनी दुसरें म्हटल्यार न्हू आमी न्हू आयज नुस्तें हाडपाक गेल्लेली. तुमी तर पयलें आसतलें कालवां खातीर. आनी ती कालवां विकताली पळय बायल ती म्हणूंक लागली आमी तुमचे व्हिडिओ पळयता.
ती आमची सबस्क्रायबर आणि आमकां ते पळोवन खूप बरें दिसता की इतल्या लोकांकडेन आमचे व्हिडिओ पावता म्हणून. आमकां खबर सुद्दां नासला इतले लोक आमचे व्हिडिओ पळयता म्हणून. पण म्हाका बाबा ही खोशी जाता की तुमकां आमचे व्हिडिओ आवडटा म्हणून. आणि तुम्ही ज्या हिशोबान आमकां म्हणटात पळय व्हिडिओ बरे करतात, आमी तुमचे व्हिडिओ पळयता म्हणून न्हू आमकां आनीक ब्लॉग करूंक कशें दिसता. जो ब्लॉग तुम्ही पयला आसतलो न्हू, आमी गेल्लेली शिवोले बेश्टी रावणाक गेल्लेली. आनी हांव न्हू जेन्ना कॉलेजीन आसलो कोणी म्हाका शिवोलचे भुरगे चेडवा चेडे वळखता न्हू जाल्यार तांकां खबर आसा की हांव न्हू शिकला SFX कॉलेजीन. आमचे 11th हांवें न्हू SFXान केला शिवोले. जाल्यार आमी न्हू पयलीं कितें करताले थंय न्हू फ्रूट सॅलड खावपाक वयताले. सो तो म्हाका उटास आसलो. पण आतां थंय आमी पयलीं कोण आसताली पळय ती नासली, आयज कोण भलतीच आसली. आय डोंट नो कोणाक दुसऱ्याक चलोवंक दिला कितें खबर ना. बट तो जो व्यू आसा खबर आसा वयर बसून खावपाचो तो अमेझींग आसा सारको, मॅस्मरायझींग. आनी फ्रूट सॅलडाची तेंची क्वॉन्टिटी न्हू चड बरी आसा सारकी. तुमी केन्ना वयचे आनी ट्राय करचे. हो प्रोमोशनल व्हिडिओ न्हू, हांव तुमकां जेन्युअन सांगता. दुसरी गजाल म्हणटा पळय ती हांवें न्हू ड्रोन व्हरोंक जाय आसलो, ड्रोन व्हरोंकूच ना. ड्रोन हाडलेलो जाल्यार मातशे बरे व्हिडिओज येतले आसले न्हू बिचा कडेन त्या. आनी थंय कायाकींग आसा, केन्ना तरी ट्राय करपाचें पळोवया. आनी तुमकां सगळ्यांक परत एकदां हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता की आमचे ब्लॉग्स तुमच्या खातीर न्हू हर एक घरान हर एक दारान कोणाच्या मोबायलाचेर भुरग्यांच्या जाणट्यांच्या पावता आनी आमच्यो बऱ्यो मॅसेजी वयता. पूण हांवें न्हू म्हाजे ह्या 7-8 7,000 वॉट एवर इट इज सबस्क्रायबर आहा म्हाजे. आनी म्हाजे जे एका वर्साची म्हणजे 8-9 म्हयन्याचे जर्नीन हांवें कितें शिकला खबर आसा की लायफान न्हू हांव आमी कोणाकूय हेल्प करूंक वयता न्हू इन वॉट एवर सर्कमस्टेन्सीस. आमी मेहनत करता. मी हांगाल्यान गाडी घेवन धुयेनसून पावसानसून दोवांतल्यान शीक पडत वयता मनशा कडेन हेल्प करपाक तेका मुनांतल्यान वयर काडपाक. जाल्यार त्या मनशान न्हू फुडल्या मनशान न्हू सदींच अंडरस्टँड करूंक जाय की आमी न्हू त्या मनशांनी आमकां हेल्प केली आनी आयज आमी खंय तरी स्टेबल जावंक ना जाता. ते चितून न्हू मनशान न्हू केन्ना दुरुपयोग करूंक जायना त्या वस्तूचो. फॉर एग्जाम्पल आतां बारीक सारीक बिझनस केलो तो चलता, जावंक ना चलता जाल्यार तुमी गेले बरे भोवले पयशे उडयले हांगा थंय आनी नाका जाल्ले वस्तू घेतल्यो, केंसांक बरो स्ट्रेटनर घेतलो जावं आनीक कितें घेतलें, ते न्हू लोक मागीर खंय तरी न्हू आमकां पॉयंट आवट करता फिंगर्स की आमी तुजेर म्हणजे म्हाका सांगता तुजेर भरोसा करून आमी आमच्या जेवणाचे 4 जाणांनी 200 रुपया काडले आनी तुका धाडले तेका दी म्हणून. कित्याक स्ट्रेटनर हाडपाक न्हू ऑर एल्स मोबायलाचे कवर हाडपाक न्हू जावं मोबायल हाडपाक न्हू जावं शूज हाडपाक न्हू. तूं जो बिझनस करता न्हू तेका स्टार्टअप आनी तेका लिफ्ट अप करपाक तूं मागीर तो खंयच्या लेवलाक व्हरता दॅट इज अप टू यू. अशें सगळे लायफान अपसायड डावन हांवें पळयलेली आसा. लोक सजमाता खंय ना खंय, थोडे लोक सजमाता, थोड्या जाणांक न्हू कळना. वॉट आय एम ट्रायंग टू डू इज हांव न्हू आतां कोणाकूय हेल्प करूंक गेलो न्हू एक सर्टन लेवलाक हेल्प करतलो मागीर न्हू हांवेंय म्हणून फाटीं सरूंक जाता पळय सिद्धार्थ काय बरो भुरगो, हांव तेका सदींच कितें हेल्प करूं शकना. तेणी जेन्ना आपणाच्या पांयार उबो रावलो काय हांव खंय तरी हांवें फाटीं घेवंक जाय म्हाजी दोन पावलां की तेका फुडें सरो म्हणून. सदींच तर हांव रावलो उबो आनी फाल्यां तेजे आवय बापूय संवसारांत ना जाल्यार तो म्हणटलो हांव आहा. तेका स्ट्रॉंग जावंक जाय लायफान आनी तो म्हाज्याकून खूब स्ट्रॉंग. तशेंच म्हाजे तुमी भाव पळयतात खूब स्ट्रॉंग तुमी सगळे. बिकॉज ऑफ दीस तुमी न्हू आपणाचे 2 रुपया कमी करून दुसऱ्याच्या पोटाक घातले. आय एम ब्लेस्ड ही फॅमिली म्हाका मेळ्ळ्या म्हणून. हांव तुमकां सगळ्यांक न्हू थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता थ्रू मस्तीखोर गोवन्स चॅनल. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज. आमी कितेंय आसा कितेंय ना इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. हांव ह्यो यूट्यूब चॅनलाचेर 2 रुपया जोडटा
आणि आयज हांवें एक टी शर्ट घातला हे पासून इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज. तुमच्या खातीर म्हाजो चॅनल हो चलता. चॅनला खातीर म्हाजे 2 रुपया म्हाज्या बॉल्सान आसता आनी हांव खंय तरी न्हू एक टायमाचें जेवण म्हाज्या मम्मी डॅडीक घेवन वयता. ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज. हांव तुमकां मनांतल्यान सगळ्यांक थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. आनी म्हाका मम्मी डॅडीन न्हू सदींच सांगला कोणीय कितेंय दिवं धाकटी वस्त कसली यू शूड ऑलवेज बी कितें म्हणटा तें ग्रेटफूल. आनी त्या मनशाचो सदींच उगडास धरूंक जाय की तो मनीस आपणा कडेन त्या टायमार पावला ज्या टायमार तुजे कडेन घडा नासलें. सो म्हाजे कडेन जेन्ना प्रॉब्लम्स आसली यू ऑल गायज वर देर एवरीबडी. म्हाका सायनस आसा हांव इतले दीस जाले स्ट्रगल करता थंडी जाता परत जोर येता. म्हाका ऑल द वे फ्रॉम UK म्हाज्या फ्रेंडान टिना आनी मॅक्स तेणी न्हू वॉकात धाडला. कित्याक बिकॉज दे लव मी. म्हाजी जी तुमी फॅमिली आसा न्हू तुमी म्हाका मोग करता. हेंच तुमकां आयज न्हू हांव सांगूंक सोदतालो की मनशाची न्हू लायफ खूब प्रेशियस. तशेंच मनशाचो सेल्फ रिस्पेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो एकदां पडलो न्हू वयर सराना कसोच. आनी थँक्यू सो मच. आमचे थोडे सबस्क्रायबर आसा आनी 10,000 जावपाक. सो सबस्क्रायब करा आमच्या चॅनलाक न्हू. आनी हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या आनी नेवे इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. बाय बाय.